गोयचे 2 धरून लोकसभेच्या 542 उमेदवारांचे भवितव्य मंगळारा थारतले। उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयांत कोण वेचून येतलो हाचे कडेन गोंयकारांची नदर लागून आसा। दुसरे कडेन केंद्रात कोणाची सत्ता येतली आनी कोण विरोधात आसतले हे चित्र फाल्यां दनपार मेरेन स्पश्ट जातले। फाल्यां म्हणजे मंगळारा 4 जून ह्या दिसा लोकसभा वेंचणुकेची मतमोजणी जावपाची आसा। आमी मतमोजणी केंद्र येयला आनी आयज हांगासर नॉर्थ SP अक्षत कौशल हांच्यांनी हांगासरल्या पुलिसांक सगळे निर्देश दिल्लेले आसा की कितें फाल्यां हांगासर सिक्युरिटी जाय, कितें तांकां ऑर्डर्स आसा, कितें तेंची रुल्स फॉलो करपाक जाय, खंयचे पॉयंट्स आसा त्या पॉयंट्सार कोण तेणी रावपाक जाय, तशेंच कितें नॉर्म्स इलेक्शन कमिशनान घालूंक जाय त्या पद्दतीन चेकींग जातली। हांगासर कोणाकूच मोबायल अलावड केल्लो वयचो ना। जेंच्या कडेन परमिशन आसा, जेंच्या कडेन कार्ड आसा, इलेक्शन कमिशनान दिल्लेलें परमिशन आसा, तांकांच फक्त हांगासर अलाव केले पडले। आनी हांगासर टायट सिक्युरिटी दवरपाचे जे निर्देश आसा ते SP नॉर्थ अक्षत कौशल हांच्यांनी पुलिसांक हांगासर दिल्लेले आसा। हांगासर बऱ्यापैकी तयारी जाल्लेली आसा। फाल्यां मतमोजणी सकाळी सामकी 8 वरांचेर स्टार्ट जातली आनी दनपारां 1 म्हणसर निकाल लागपाचे चान्सीस आसा। त्या अनुशंगान आयज सगळी ही तयारी चल्ल्या। गोमंतक TV खातीर आमी सांगून